धाकटुल्या भुरग्यांक ओजेशीं आई सोर्गीच्या राज्यांत पोसल्याकूच जागो धाकटुल्या भुरग्यांक नाजाशा सोर्गीच्या राज्यांत तुमकां नासुवा सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचे 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 बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पवित्र सोबा निरपराधी बालकांची परब समारंभता. ह्या मिसाचो विशय भुरगें देवाचें देणें जिविताचे राखणदार जावुया. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी ह्या जिविता वरवीं जें आमी करता तें आमचें देणें देवाक. ह्या मिसांत भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्याच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. खेरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्यां पासत आमी मागुया. प्रदेशा बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा निरपराधी बाळकांचो ह्या रोगसाक्षांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. तांणी जेजूचे गोवाय कशें ते जिवंक पावली. आज भुरग्यां खातीर आमी मागतना आमी भुरग्यांची राखण करूंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. पूण जायत्या घडीतांनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी बरे देखीचे नमुणे तांकां जावंक ना देखून तांची राखण आनी सुरक्षा खातीर आमी वावरूंक ना देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी मागूंक तयार जावया. आनी दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायटा धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक.
देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या रया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुदा सोम्या देवा देवाचे इशले तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. ओगेपणांत आमची मागणी आमच्यो गरजो बाबाक सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन उबारुया. खेरीतपणी सगळ्या आमच्या सुपुल्ल्या बाळां खातीर भुरग्यां खातीर मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाबा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोगसाक्षी जावंक आपले जिबेन न्हय पूण मोरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारतां तो बाबार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागेवन जुवावाच्या पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकला आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचें सोवें कसलेंच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत फोटकिरें, कित्याक स्वता पोरमणे आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मल करता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फोटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बोगशिता आनी सगल्या खोटेपणांतली आमकां नितोल करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदीच पातोक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फोटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सोवें ना जाता. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातोक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलोच शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शिरकाऱ्याच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सगलीं म्हणुया. शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार
जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकांत बुडोवन मोरतली आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळच्या बोगोर रावची नासली. जबाब शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळी जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो धार. जबाब शिरकाराच्या फासांतली सवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. Aquí povit soba, ekut soto usva. Sogliat nosi porta, tizo ik potrata. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेदीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनाक दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलेलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयोवन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी आपल्या मनीस धाडून बेतलेमांत आनी सोंभोवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरामायस प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रोडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वागाली तुका क्रिस्ता. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, भुरगें देवाचें देणें, जिविताची राखणदारां जावया हो सोबीत विशय आयच्या सेवा धर्मांक विचून काडला. भारताच्या एका वाठारांत 2 राजा मदें एक दोंगर आसलो आनी ह्या दोंगरार एक तरणाटो वावर करतालो आनी ताचो वावर म्हळ्यार तो सकाळीं भायर सरतालो, त्या दोंगरार वेतालो, लाकडां जुडो कातोरतालो, बाजारान व्हरोन विकतालो आनी परतून घरा येतालो.
असो एक दीस आपलो दिसपट्टो वावर करूंक गेल्लो आसतना त्या दोंगराचेर तेग मनीस चलून वेतात आनी आपल्या माथ्यार कसली तरी एक पोटली व्हरतात हें तांकां थावें जाता. अशें जायते दीस आपलो वावर करता आसतना त्या तेगा मनशांक तो पळयता. हे मनीस खंय वेतात, कितें व्हरतात हो ताचो विचार वाडटा. एक दीस तो तांचो पारो करता. ते वेतात ते वाटेंतल्यान ओगेपणान ताचे फाटल्यान चलून वेता आनी हे तेगूय मनीस आपल्या माथ्यार कसलें तरी वजन घेवन त्या एका घरान भितर सरतात. आनी ह्या घरान भितर सरल्या उपरांत हो तरणाटो जो वावर करतालो जोडाचो लांकडां कातरपाचो तो तांकां थंयसर भितर सरल्या उपरांत सुपुल्ल्या भुरग्यांक धाकट्या बाळांक थंयसर तो पळयता. आनी थंयसर तांकां पळयल्या उपरांत तो भियेता. कित्याक थोड्यांक तांणी धरलेली, थोड्यांक कदेलांक बांदून दवरलेली, थोड्यांक खांब्याक बांदून दवरलेली, थोड्यांचे दोळे काडून तांकां कुड्डी केल्ली. तांकां भीक मागचे खातीर कोणाची तरी भुरगीं तांणी चोरून हाडलेली आनी ह्या दोंगरार एका आसऱ्यान तांणी दवरलेली आनी सदांच ते तांकां जेवण व्हरताले. माथ्यार कितें तरी मारून व्हरताले आनी जेवण खाण तांकां वांटताले. हाचो हेतू म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक तांणी भीक मागचे खातीर तांणी धरून हाडलेली. आवय बापायच्या गोपांतली तांच्या हातांतली काडून ह्या निश्ठूर जाग्यार तांकां दवरलेली. आनी ही सगळी परिस्थिती पळयल्या उपरांत हो तरणाटो निराशी जावन घरा येता. पूण आपली येवजण ह्या सुपुल्ल्या बाळांक सुटका दिवचे खातीर, तांकां सुरक्षीत आपल्या आवय बापाय सवें पावोवचे खातीर तो आपल्या इश्टा सांगात्या तरणाट्यांक एकठांय करता. तांचो सांगात घेवन, तांचो आदार घेवन वचून तो एक दीस तांचें घर रेड कशें करता, तांकां घरांतली भायर काडटा आनी व्हरून तांच्या आवय बाबायच्या हातान घालता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो तरणाटो आनी ताचे इश्ट, हे तरणाटे इश्ट जाले राखणदार ह्या सुपुल्ल्या बाळांचे. आज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पवित्र सभा परब करता रोगसाक्षी जाल्ल्या निरपराधी बाळकांचो. आनी खेरीतपणी भुरग्यां खातीर मागोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप बागेवन जोवाच्या चिटींतलें वाचप. ह्या वाचपान देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे सवें कसलोच काळोख ना. आमच्या मनीस असोकतायेन आमी पातकान पडटा, पूण जो मनीस आपले सवें पातोक ना म्हणटा तो आपणाकूच फटयता. तो एक फटकिरो अशें बागेवन जुवांव आमकां उगडास करता. जेजून आपल्या रोगतान आमकां शुद्ध निर्मळ केल्यांत आनी तो करता. आनी जेन्ना आमचे पातोक आमी ओळखून घेता, देव आमकां आमची पातकां बक्षिता. कित्याक तो सगळ्या खोटेपणान तो नपयत करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीकपणान बोल्लोलो. बापा मुखार आमच्या पातकां खातीर विनंती करतलो एक शारोती आसा आनी तो जेजू क्रिस्त म्हूण बागेवन सुवांव आमकां उगडास करता. एकाच उतरान तो एकामेकाक सवें पातोक करिना जावंक पातकां मेकळें जिवीत जिवंक तो आमकां बागेवन सुवांव आयच्या पयल्या वाचपांत आपयता. आयच्या वांजेलांत जें आमी निकतेंच आयकलां तातूंत बागेवन जुजेच्या काळजीदारपणाची खबर आमकां मेळटा. बागेवन जुजे देवदूताच्या सांगण्या प्रमाणे बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इजिप्ताक पळून वेता. कित्याक हेरोद राजा बाळकाक नाच करूंक सोदतालो. विद्वानांनी आपणाक फटयलो अशें पळयल्या उपरांत बेतलहेमांत आनी सर भोंवतणी आसलेल्या सुपुल्ल्या बाळांक हेरोद राजा मारूंक हुकूम दिता. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयलां, रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठ्ठे रडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती ना जाली म्हूण बुजवण घेनासली. निरपराधी रोगसाक्षांची बाळांची परब आज आमी करता. आयची परब आमकां कितें शिकयता? 3 वस्तू आयची परब आमकां शिकयता. पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक, दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवंक आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावंक. पयले सुवातेर
जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी आमच्या जिविताचें आमी कितें करता तें जावन आसा आमचें दान देवाक. Life is God's gift to us. What we make of it is our gift to God. प्रितिशा बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताची ओपुरबाय करूंक देवान आमकां रोचल्यांत, देव आमकां सांबाळटा. आमकां जाय तशें आमचें जिवीत जिवंक न्हय, कित्याक आमच्या जिविताचो दोनी जावन आसा देव. आनी त्या खातीर आमकां जाय तशें न्हय, मौज फॉल्गां मारून जिवीत जिवंक न्हय, पूण देवाक मानता तसलें निश्कळून जिवीत जिवंक, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक, देवा मुखार पातकां मेकळें जिवीत जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. त्या खातीर आमचें जिवीत देवाचें एक देणें, जिविताची देण्याची ओपुरबाय करूंक शिकुया. आमच्या जिविताची यात्रेन दुसरीं भाव भयणां आमकां मेळटात आनी ती जावन आसात देवान दिल्लें आमकां एक देणें. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात, आमच्या कुटुंबांत वाडलोलीं आसात, आमच्या कुटुंबांत ओसोक्त आसात, पिडेस्त आसात, जाणटीं आसात. तांचे सवें ओपुरबाय दाखोवंक, तांचे सवें अदीक दयाळ जावंक आयचो सेवाधर्म पयले सुवातेर आमकां आपयतना जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक शिकुया. दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवया. संवसारांत आमच्या जिवितांत जायते तरेचें फटींगपण उप्रासता, दिश्टी पडटा. आज हाका चोर ताका चोर, हाका नाड ताका नाड. आनी प्रितिशा बाबा भयणीनो, दर एका दिसाक आमी पत्रांचेर कितलेंच वाचता, कितलेंच आमकां छापून आयिल्लें मेळटा. Today the biggest sin of the world is to say that there is no sin. आज संवसाराचें सगल्यांकीन व्हडलें पातोक जावन आसा की पातोक ना म्हणपाचें. प्रितिशा बाबा भयणीनो, आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखूंक आमकां दर एका पवित्र मिसाचे बेडेन प्राचीत रीत आसता आनी तातूंत आमी हांव पातकी म्हणून देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जाल्या म्हूण आमी बोगसणें मागता देवाचें. प्रितिशा बाबा भयणीनो, त्या खातीर आमी सगलीं ओसोक्त आमी केन्ना ना केन्ना पडटा, चुकता, पूण देव आमचो काकलुत्सार. आमी सगलीं पातकी आमचे पातोक ओळखूंक, बरें कुमसार करूंक आनी देव आमकां सदांच बोगसूंक तयार आसा हें स्वत ओळखूंक आनी स्वताच्या जिविताची पावलां मारूंक दुसरे सुवातेर भगवंत फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून ह्या मिसांत मागुया. आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावया. पांचवो उपदेश, द फिफ्थ कमांडमेंट आमकां सांगता, thou shall not kill, जिवेशी मारूं नये. आज कितल्याच जाणांनी, कितलेच सुवातांचेर, कितल्याच जाणांक जिवेशी मारलोले आमकां दिसून येतात. भाव भावाक, कुटुंबान, इश्टाक कसले बारीक किजिलाक लागून ताणें ताका जिवेशी मारलो. आज कितलींच आवय बापूय आसात, आपल्या भुरग्यांक कुसव्यांत आसतना जिवेशी मारतात. प्रितिशा बाबा भयणीनो, एक व्हड पाप म्हूण ओळखून घेवंक, जिविताचे नाश करूंक न्हय, जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची राखण करूंक आमकां सगल्यांक देवान आज एक आमंत्रण दिल्लें आसा. प्रितिशा बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची आमी राखणदारां जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आनी आज जेन्ना निरपराधी बाळकांचो सेवाधर्मीक उगडास ही परब आमी करता, जेजू खातीर तांकां मरचें पडलें, आपल्या उतरांनी न्हय पूण रोगतान तांणी गोवाय दिली. आमकांय जिविताची यात्रा करतना जिविताची राखणदार जावंक आमकां आदार मागुया. स्वताचें जिवीत जिवंक, पातकां मेकळें जिवीत जिवंक वावरुया आनी जिविताचें देण्याची ओपुरबाय करून आमकां आनी दुसऱ्यां सवें देवाचो उपकार पळोवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत बाबा लागीं मागतना, जो जेजू थोडे दीस आदीं नातालाच्या समयार गोरवांच्या गोड्यान जल्मलो, तो उंड्या रुपान ह्या आल्ताराचेर राजीर जातलो. आपल्या जिव्या उतरांतल्यान तो आमच्या लागीं उलयता, ताची मजत मागुया. आमचें जिवीत देवाक मानतात असलें, देवाक मोहिमा दितात असलें, भगवंत सान फ्रांसिस्काच्या पावलांनी पावलां घालून चलता असलें जिवीत आमचें कोर म्हूण ह्या मिसान बाबा लागीं कोतकोत्यान मागुया.
उबी रावया. आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज. थोडी आमची मागणी ह्या वेळार बाबाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरे देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aik amco talo bukti pona margaulo. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सृश्टीचे आनी समाजाक पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्याकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aik amco talo bukti pona margaulo. वेगवेगळ्या दुयेंसांक पिडेक आनी जाणट्याच्या गोंयांत कोश्टवतात तांकां दोतोरां आनी आपल्या गोंयाब्याच्या मनशा वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aik amco talo bukti pona margaulo. भुरग्यांक जल्मान हाडूंक सोदीन आसलेल्या आवय बापायक जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. Dunia deva aik amco talo bukti pona margaulo. बाबा मोगाळा, थोडी आमची मागणी आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. दुयेंती मानून घे आनी गरज ते आमकां पोट फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोशा बाबा भणीनोय मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदा दोसलें जावून मागात. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेसून निरपराधी बाळकांक वेचून काडली. ह्या सोडवणीच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुझ्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध दोन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर खाली आनी सर्वथा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश वांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूंक आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जादोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco god porgotuja. Sobiaci suavi ondo kadam, ali je kalsite piedam, i tej poli tu wojwowane są, a mi tu cię moron porgotam. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कोणा रगत जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा,
आनी सिम्याव आमच्या आदारी बिस्मा साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां चेश्टा गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक स्वतान पातकां मेकळेन जिवीत जिवंक आनी जिविताचे राखणदार आमी जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हात जोडून धीर धरून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परां सोर वायटांतली आमकां निबार. दयाल करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशनांत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे गोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सोजियत आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूंक. एकामेकाक मै मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे संसाराचे पाप कटिले देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. होस्त जेजू जिविताची अपुरबाय करतलो. पातकां मेकळेन जिवीत जिवंक आमकां आपयतलो आनी जिविताची राखण करूंक शिकयतलो. आमच्या काळजान येता. बाबार्थान आनी बोर वाशान येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली सुभागी. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोग साक्षापणाचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयलीं. तांची परब समोरमोन
तुका आमी दिन वाचता आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवणदाराच्या जिवितांचे बोरतेन आमकां सुबापणी वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्री बेंजामीन विक्टोरिया ताका स्वबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या यादनीक भावांक तशेंच कुर्का ह्या गांवच्या फिरगोजकारांक आमचे दिनवास. त्याच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 9:45च्या मिसार भोवमानिस्त अनिल कुतो दिल्लीचो आसबीस येजमान पोंड चलयतलो. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या महादोम प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसार करतल्या. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतींत म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our Archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. डिसेंबराचे 30 सांजे 6:15चे मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora. आशीर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक. पातका मेकळें जिवीत जिवन जिविताची राखण करूंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाय मुयमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटा. आमेन.
Bezaugat salva, Sharagucha, Samaluka, Kopatuja, Pe porvacoru, Sonsaraci, Evaci Tue, Elizabri, Amisomes Pactau, Osotuci, Cortai con milagri, milagri, Amisomes Pactau, Osotuci,